रेसिडेंट एरिया We have taken about 500 signatures. आम टावर उपज ना फुगल सायड उपज आमगे गांवां बरे म्हाका पी आहाय लोक आहा कळ्ळो का ते दित म्हणटा आम प्रॉपर्टी कळ्ळो का हांव म्हणटा थिंग घाल तूं आमकां टावर उपज ना थिंग घाल ना आते 20 दीस मागले आनी आते आमी एडवोकेटाको हे टावरा प्रॉब्लम आता ऑलमोस्ट अ इयर जाले. सकाळ फुडें येताय ते 4 वरांचेर 5 वरांचेर इन्स्टॉल करपा येताय. 3 पाटपून आमी पुलीस स्टेशन झगड बंद केलो. त्याच फाटल्यान आमी हिंगा विथीन रेडियस ऑलरेडी इन्स्टॉल केलें पयलीं इन्स्टॉल केलें तेणी कोणाक खबर ना. आमी दिसलें एका टेम्पररी पुलीस स्टेशन येयलें म्हूण थिंगा टॉयलेटा सेफ्टीक टँकीत मारता म्हूण आवाज. प्रायम लोकेशन रोडाचेर आहा लोकांक प्रॉब्लेम जाता. बाबा वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग वी आर जस्ट आस्किंग फॉर अ शिफ्टिंग ऑफ प्लेस इन मानोरा ओनली. रेडिएशन आसतलें न्ही. ऑल दिस इज रेजिडेंटल एरिया मरे. हो जो टावर आसा न्ही तो एक्चुअली टोटली रॉंग प्लेसीचेर आसा. जशें सगळ्यांनी म्हटलें वी आर नॉट ऑपोजिंग द टावर वी आर ऑपोजिंग द लोकेशन ऑफ द टावर. ह्या टावराच्या सायडीन नॉट इवन 10 मीटर डिस्टन्साचेर बिल्डींग आसा. एक व्हडलो अपार्टमेंट आसा. देर आर 18 फ्लॅट्स. 18 फ्लॅट्सान मोरलेस 90 to 100 लोक रावतात इन्क्लुडींग एल्डरली पीपल चिल्ड्रन. तातूंत लोकल MLAचें ऑफिसूय आसा. सायडीनूच पुलीस स्टेशन आसा. बालवाडी आसा जे ल्हान भुरगे शिकतात. बालवाडी आसा. बालवाडीचो डिस्टन्स फ्रॉम द टावर एप्रॉक्सिमेटली 30 मीटर्स आसतलो. कित्याक क्लोज प्रॉक्सिमिटीचेर हो टावर आसा.